नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. कोमुंदादीचे जागेवेली बेकायदेशीर बांधकामां कायदेशीर करपाचे प्रस्तावित बिला गोंयभरच्या कोमुंदाद वांगड्यांचो विरोध सरकारान फेरविचार करचो म्हूण उलो. चिमला 20 पॉइंट प्रोग्रामाचे जमनीची बेकायदेशीर विक्री बांधकामां आड पंचायतींक कागाळ पळोवणे वेळार लोक चाळवलो चिमला वातावरण तापले. सभापतीचो अपमान म्हूण आमदार विजयाचो बीजेपीन केलो निषेध पक्षपाताचो खंय फटीचो आरोप फळदेसाय म्हणटा बीजेपीची बसका विसर्जीत जाल्या उपरांत सभापती पाविल्लो. पोलिसांचे संवंग करून दोग जाणांनी एके बायलेचे सुमार 1,80,000 भांगर फारायले. बायल चिखलेची मडगांवां खंय असलोच प्रकार. रामनगर जोयडा वासवेलाचो आनीक एका शेतकाराचेर भयानक हल्लो घरावतना वाटेर हल्लो शेतकार गंभीर जखमी उपचार चल्ल्यात घालो हॉस्पिटलांत. नुवें के शाळेक दिल्ली कदंब पडली बंद ढकल स्टार्ट करताना व्हिडिओ आनी लज वाऱ्यार स्कुलाचे भुरगेच बस दुखलतात. भुरग्यांची सेफ्टी कदंबाच्या मेंटेनन्साचेर प्रश्नचिन्ह. आसगांव कोमुंदादीच्या कचेरेंत गोंयभरच्या कोमुंदाद वांगड्यांची बसका जाली. कोमुंदादीच्या जागेवेली बेकायदेशीर बांधकामां कायदेशीर करपाचे प्रस्तावित बिलाक तांणी विरोध उक्तायला. सरकार येता त्या अधिवेशनात बिल मांडपाचो आसा. नव्या कायद्याक लागून अतिक्रमणां आनी गैरवापराचो भंय जाता. सरकारान खंय परत विचार करचो. There are certain lands even in the Comunidad of Asagaon also where a 100 square meter illegal construction is taking place in a 1 lakh square meter land. If the government regularizes that 100 square meters, what is going to happen to the other part of the land? The Comunidad of Asagaon will never be able to use that land because that will only open the doors for more and more illegal constructions to happen there. Tomorrow even if the Comunidad of Asagaon wants to take a project where there is a 100 square meter encroachment and it is regularized by the government, the person's name will enter in the Form 114 and for anything and everything the Comunidad of Asagaon will be at the mercy of that encroacher. How are we to take cognizance of the fact that a total non-person, a non-Gaukar, an outsider holds the Comunidad of Asagaon to ransom? This regularization of the government, what it is deeming to regularize these structures, will only open the floodgates to more and more illegal constructions. Just imagine if till 2025 the government decides to regularize all the structures, how long will it take for these migrants who start constructions on Friday and end it by Monday to create papers, to build structures and do these illegal constructions overnight and finish all the land that is there in the Comunidad? We need comunidades to come together. We need comunidades to protect what is precious to Goa and its pristine land. 20 कलमी प्रोग्रामा सकयल मेळिल्ल्या जमनीची बेकायदेशीर विक्री आनी अनधिकृत बांधकामां म्हूण चिमला इंदिरानगर बोवाळ. एक्टिविस्टाच्या कागाळी उपरांत तलाठ्यान इन्स्पेक्शन केलें. तितल्यार लोक रस्त्यार देविल्ल्यान तणाव. पंचायत पुलिसांक घेवन इंदिरानगर पावली. इन्स्पेक्शना वेळार लोक चाळवलो. हिंदू मुसलमान तणाव करता म्हणून राजपुताक खंय धांवडावचो. गोंयकार लोक आसा काय मायग्रंट भायले गोंयकार ना. गोंयकारान मरे तांकां तेंचे जे वाडटाले ते पळोवन ते थोडे मजबुरीन विकोन गेला आसतले. मात म्हाका खबर ना ते कित्याक केला ते. ते कितें आहा ते पळोवया. सो 34 आहा सगळे मायग्रंट. हय विकती घेवपी मायग्रंट म्हणटा.
हेचेर एक्चुअली एक्शन जावंक जाय खरें म्हटल्यार. तू केन्ना आनी हे खऱ्यांनी एक्शन जाल्या उपरांत ही जी प्लॉट आहा पळय सरकारान जेंकां खऱ्यांनी गरज आहा तांकां व्हेरिफिकेशन करून आयडेंटिफाय करून तांकां ते पोजिशनाक दिवपाची गरज. ताका टायम लागतले फुडलो प्रोसिजर तो. एज अ लोकल म्हणून तुमकां कितें त्रास जाता हांगासर? लोकल त्रास म्हणल्यार हेंचे अनआयडेंटिफाय लोक वता आनी सगळे चिमल्यान घाण वाडटा. सगळे वयले कचरो आमकां दारा फुडल्यान हांवें पळोवचें पडटा वता ते. गाडी धरल्या गाडयेन टायरांक सुद्दां ब्लॉक जाता, ब्रेक जाम जावन बसता सारके आनी चडशे गटर भरून भरून उदीक वता भायर. उसके वजह से हमारे चिंबल इंदिरा नगर गांव का माहौल खराब हो रहा है. इधर हिंदू मुस्लिम होने का चांस है. इस वजह से मैं सरकार से गुजारिश करता हूं और मामलेदार से उसको गांव से बाहर किया जाए और फुल मेजोरिटी में हम सरकार को सपोर्ट करेंगे. इसको क्यों अगर ये रहा तो गांव का माहौल खुद खराब होएगा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाएगा. सब लोग आज हम इसके खिलाफ है. इसको बाहर करने का गांव से, ये तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाएगा. सगळ्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावपाची गरज आसा. आदले आनी सद्याचे पंचायतीच्या सपोर्टान हें चल्लां म्हूण आरजीचो फुडारी अजय गावडे उलयलो. शिमला जे 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा थंयसर 119 प्लॉट आसा आनी 119 प्लॉटांतले ऑलमोस्ट 90% जे प्लॉट्स आहा जे गरिबांक दिले ते आतां सेल जाल्ले आसा. सेल जावन ते परत रिसेल जाता आनी वेरियस वायलेशन्स आमी नोटीस केला. फॉर एग्जाम्पल जो आसा ग्राउंड प्लस 1 बांदता, थोड्यांनी ग्राउंड प्लस 2 बांदला, 2 बांदला, थोड्यांनी कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट्स केला थंयसर, थोड्यांनी थंयसर कमर्शियल शॉप्स आनी रेंटाकूय दिल्ले आसा प्लॉट्स. सो अशें जाल्लें आसा की इलिगेलिटी इतले चलता आनी हेका जबाबदार जी पंचायत हेच्या पयलींची पंचायत, हेच्या पयलींची सरपंच आनी आतांची जी पंचायत आहा ती जबाबदार आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. सभापतीक पक्षपाती आनी पपेट म्हणलो म्हूण आमदार विजयाचो बीजेपीन निशेध केलो. सभापती बीजेपीचे बसकेंत पावलो तो बसक विसर्जीत केले उपरांत वगीच कितें उलोवप सारकें न्ही म्हणून सुभाष फळदेसाय उलयला. विजय उलयता ताका खंय अर्थ ना. वो सभापतीत जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीत जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाही आनी खंय उरतली. सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा आसात, ताणें आपली कामां घेवन विसर्जीत जाले नंतर साधारण अर्ध्या तासान ते आयले. कांय आमदार बैठक विसर्जीत करून भायर गेले, तांचे प्रेसाक भितर संभाषणय जाले आनी ताच्या नंतर ते आयले आनी ते आपले काम करून गेले. खबर आसून का तांच्या अपुऱ्या माहितीन किंवा मिसइन्फॉर्मेशनाचेर अशे तरेचे वक्तव्य सभापतीचेर करप जेन्ना विधानसभेचे अधिवेशन 4 दिसांचेर आसा आनी सभापती सारको एक घटनात्मक एक कॉन्स्टिट्युशनल जांचे पोझिशन आसा, सन्मानाचे पोझिशन आसा, जाची जबाबदारी आसा की अधिवेशनान भितर सभापतीच्या खुर्चे वेल्यान कामकाज निपक्षपणान ते करपाक जाय आनी तो आदर तांकां मेळिल्लो आसा आनी अशा भाशेन ताची अवहेलना करप, ताची निर्बत्सना करप हें बरोबर न्ही. म्हणजे लोकशाही प्रणालीन भितर ऑपोजिशन तितकें ताकदीचें आसचें ह्या मताचे सभापती आसतना आनी ह्या दीर्घकालीन अधिवेशनाक तांचे कडच्यान तुमकां सहकार्य करपा खातीर तांणी सगळी उपाय योजना केली आसतना एक बारीकच्या तांच्या घटने वेल्यान तुमी म्हणजे हे समजून घेनासतना ताचेर आरोप करप हे बरोबर न्ही. विजय सरदेसायाचे ते वक्तव्य की सभापती हे राजकारण्यांच्या हातांतले बावले जावप हो प्रश्न आमी ताचो निशेधय करतात आनी ह्या पदाचे सन्मान, ह्या पदाची गरिमा, ह्या पदाचे जी घटनात्मक जो दर्जो आसा तो सकल वचपाचो प्रयत्न उडोवपाचो प्रयत्न करचे न्हय. विजयाच्या जनता दरबाराचो परिणाम जावचो ना म्हूण बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष उलयलो. जनता दरबार तुमकां कितें आजचो विजय सगळो जनता दरबार करता करचो मरे सगळो करूंकूच जाय. तुमकां तुमच्या पार्टीक इम्पॅक्ट पडटलो? तुमकां इम्पॅक्ट कितें पडटलो इलेक्शना कडेन? अजिबात ना. भारतीय जनता पार्टी म्हणजे सरकार ज्या तरेन काम करता आणि सगळे स्तरापर्यंत म्हणून आमचो प्रत्येक वेळा विषय असता की बारीकातल्या बारीक मनशाक त्रास जावचो न्ही. बारीकातल्या बारीक भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर लोकांच्या दारान वचपाचे वर्सान 2 फावटी 3 फावटी आमी जे हें करता तो आमचो योजनेचोच भाग आसा.
आणि आता हे जाले नंतर विधानसभा जाले नंतरय परत सरकार तुमच्या दारी हे करून त्या जाग्याचेर वचून लोकांचे कितें आसा विशय आसा ते विशय आसा तसले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुलिसांच्या भेसांत 2 जाणांनी बाजारांतल्यान घरवतले के बायलेचे 1,80,000 भांगर मारले. आदीं बायलेक भांगर काडूंक लायलें आनी काडटा आसतनाच भांगर घेवन फुजो. बायल चिखलेची भांगराची मोठी सरपळी आनी 2 कांकणां मारलीं. मजगतीं मडगांवूय अशीच एक गजाल घडल्या म्हणून कळटा. सद्याक आमी एक अलार्मींग सिट्युएशन वास्कोच्यान रिपोर्ट करपाक हांगा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आसा आनी एक सद्याक आमी लोकांक सांगूंक सोदता की खंय तरी चोर आतां पुलीस जावन बायलांचे भांगर काडपाचो एक नवो प्रयास करून एक नवो स्कॅम घेवन आयिल्लो आसा. आनी काल जे आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या एक 75 वर्सांची बायल अनुसिया वेलिंगिरी ही रावपी चिखले काल खंय मार्केटांतल्यान आपलें शॉपिंग करून ती चिखले आपले विद्या मंदिर घरा स्कुला कडेन तिचें घर आसा ती थंय करून वताली. इतल्यान खंय 2 लोक मोटरसायकलीन आयले आनी तांच्यांनी तिका सांगलें की आमी पुलीस आनी तूं इतलें भांगर घालून खंय भोंवता काय म्हणून. आनी तांच्यांनी तिका सांगलें की ती भांगर पयलीं काड म्हणून. तिच्या गळ्यान खंय एक मोठी चेन आशिल्ली आनी 2 कांकणां आसलीं आनी जशें तिणें तें काडपाक ती गेली हे दोगांयनी खंय ती दोनी कांकणां आनी चेन घेवन ते थंयच्यान फरार जाले. आनी अशें कळून येता की अरावंड 1.80 लॅक्साचें भांगर त्या बायलेचें विदीन सेकंड्स हे काडून खंय पुलीस म्हणून सांगून भायर सरले आनी थंयच्यान धांव मारली. आनी असोच सिमिलर प्रकार अशें आमकां आयकूंक येता सुत्रा कडेन की मडगांव आसले वाठारांत जाल्लो आसा आनी खंय तरी हे प्रकार वाडपाचे एक संकेत आमकां सद्याक दिसून येता. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल चॅनल फ्रॉम प्रुडंट आमी सगळ्यांक इन्फॉर्म करूंक सोदता एस्पेशली बायलांक की खंय जरी तुमी चड भांगर घालून भोंवता आनी कोणी जरी पुलीस म्हणून समज तुमकां जरी मेळ्ळो जाल्यार यू हॅव टू बी एक्स्ट्रीमली केअरफूल आनी केन्नाच कोणाक अशें बळी पडचें न्ही. कित्याक जायते लोक सद्याक अशे डुप्लिकेट पुलीस डुप्लिकेट CID डुप्लिकेट RTO अशें जावन खंय तरी भांगर काडपाचो हो प्रकार वास्कोच्यान सुरू जाल्लो आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. रामनगर जोयडा अस्वलाचो 49 वर्सां पिरायेचे शेतकार मारुती मालेकार म्हणटा ताचेर हल्लो. तो घरा वतालो वाटेर हल्लो. तो गंभीर जखमी जाला. हल्ले उपरांत तो खंय 4 किलोमीटर चलत घरा गेलो. सध्या ताचेर बेळगांव KLE हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. जोडा तालुक्यांतल्या रामनगर हांगासरलो मारुती मळेकर हो शेतकरी आयज दिवसभर आपल्या शेतात काम करून संध्याकाळी 6च्या सुमाराक आपल्या घरात येत असताना तेजेर अचानक अस्वलान हल्लो केलो आणि त्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाल्लो आसात. आणि या जखमी अवस्थेत तो आपल्या शेतांतल्यान घरात सुमारे 4 किलोमीटर चलत येलो आणि त्या उपरांत तेजेर अस्वलान हल्लो केलो हेची माहिती स्थानिकांक मेळ्ळी. त्या उपरांत स्थानिक घटनास्थळी दाखल जावन तेका रामनगर हांगासर प्राथमीक उपचारा खातीर दाखल केले. त्यानंतर बेळगांवच्या KLE ह्या हॉस्पिटलांत तेका पुढील उपचारा खातीर दाखल केल्ले आसात. याची माहिती वन अधिकाऱ्यांका मेळताच तेंच्यांनी घटनास्थळी वचून या घटनेचो पंचनामा केल्लो आसात. या प्रकरणाचो तपास आसा ते पुढील तपास करीत आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद कोंडे. नुवें एके शाळेक दिल्ली कदंबा बस बंद पडली. कदंबा ढकल स्टार्ट करतना व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक लागला. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार स्कुलाचे भुरगेच बस धुकलतात. व्हिडिओ पळयल्यार सेफ्टी विशीं प्रस्नचिन्ह. कदंबाचे मेंटेनन्स ना. देवणेर रिवर्स बस धुकलतना ब्रेक फेल जाल्लो जाल्यार मोठें अपकिर्त घडपाचें. कदंबाचे मेंटेनन्सा विशयी साबार प्रश्न मुखार येतात. पोन्ने कदंबा बसी वचत थंय बंद पडटात. कांय शाळांक दिल्ले कदंबांचोय मेंटेनन्स ना. बुधवारा नुवें एका शाळेक दिल्ली कदंबा बंद पडली. कदंबा धुकल स्टार्ट करताना व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक. हो व्हिडिओ पळयल्यार सेफ्टी विशीं प्रश्नचिन्ह. कदंबाचे मेंटेनन्स ना. ही कदंबा देंवतेर आसा. चुकोन जर सकल देंवले जाल्यार व्हडलें अपकिर्त घडटा आशिल्लें. व्हायरल जालो सोशल मिडियाचेर आनी पेरंट्सांनी तशेंच जायत्या लोकांनी ताचेर टिक्का केल्या. तांणी आतां कदंबा कॉर्पोरेशनाच्या चेअरमॅना लागीं तशेंच गव्हर्मेंटा लागीं मागलां हाचेर एक्शन घेवचें, हाचेर कडक कारवाई करची म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर नुवें सावन सावय डायस. सावयवेरें गव्याच्या हल्ल्यांत एक शेतकार गंभीर जखमी.
खामेणी दोंगरार आपल्या भाजयेच्या मळ्यांत शेतकार गेल्ले ते अकस्मात एका गव्यान हल्लो केलो. धर्म गिरोडकार म्हणटा तो गंभीर जखमी जाला, ताका जीएमसीत घाला. ह्या गव्याच्या हल्ल्यांत दिनू गिरोडकार म्हणटा ताकाय मार लागला. रानां नश्ट केल्ल्यान रानटी जनावरां गांवांनी शारांनी दिसूंक लागल्यांत. लोकांनी रानांत भोंवतना जतनाय घेवची. रान खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन उपाय काडटले म्हूण प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. गोव्यान पयलीं जवळ जवळ 4 सुमार धर्मा गिरोडकार म्हणटा तेजेर हल्लो केलो. तो बेशुद्ध पडलेलो आनी तो थंयच उरलो, बरोच टायम उरलो. मागीर दिनू गिरोडकार म्हणून तो वयल्यान आपल्या मळ्यांतल्यान येतालो. गो तेका सोडलो आनी हेजी फाट घेतली. दिनू म्हणटा तेजी दिनू म्हणटा तेका काडलो आनी झिलीचेर उडयलो. तेन्ना दिनून दुसऱ्या सायडीन उडी मारल्यान दिनू तेंच्यान येयलो मळ्यांक परत गेलो. ते बायल आनी भुरगीं मळ्यांत आशिल्लीं. भुरगे ल्हान आशिल्ल्या कारणान तो परत तेंकां हाडपाक म्हणून गेलो. येता आसतना तेका 30 जाली, बरोच वयर 30 जातरी कोण करतालो म्हणून तेणी मागीर गांवच्या भुरग्यांक सांगलें वाड्या वयले. ते वाड्या वयले भुरगे गेले, थोडे मळ्यांतल्यान येयले. सोद जाल्यार हो एके सायटीक पडोवन तांकां उलो दितालो, पूण तेजो आवाज बीन सामको भियेल्ल्या कारणान कितेंच कळनाशिल्लें. आनी ताका मागीर भुरग्यांनी उखलून वयल्यान देवळा पर्यंत हाडलो आनी ताका एम्बुलन्सान गाडयेन घालून बेतके येयलो. बेतकेच्यान ताका बांबोळे येयलो. गोवेरड्याची आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजे कडेन थोडीशी हांव मिटींग आपयक घेता, तांकां आफोवन घेता, हायजूत आपोवन घेता आनी ताका एक प्रॉपर केअर घेवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव एक सांगता. आतां बरेचशे जाणांक एखाद्या खबर नासतली की गोवेरड्यांचो संचार आज म्हाका दिसता पूर्णपणेन गांवांनी सुद्दां जावपाक लागिल्लो आसा. ताचें कारण एक जर आसा, आयज डिफॉरेस्टेशन बरेचशे तरेच्यान आज सुरू आसा. हांव अपील करतलो, कारण जे जंगलान जे प्राणी रावपाक जाय तेंच्यांनी आपले हॅबिटेट जे आसा ते तांकां रिहॅबिलिट करपा खातीर फोर्स करपाक जायना. ही एक जतन आमी तकलाय आमी घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. वयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कर्नाटकांतल्या गोकर्णाचे एके घोलींतल्यान रशियन बायलेक तिच्या 2 भुरग्यां बरोबर पुलिसांनी रेस्क्यू केली. बिझनेस विजाचेर खंय ती भारतांत आयिल्ली, कांय तेंप गोंयांतय राविल्ली. भारताचें वातावरण मानवल्ल्यान खंय तिणें आपल्या भुरग्यां बरोबर ते घोलींत एकांतान जगपाचो प्लान केलो. 2 दीस फाटीं कर्नाटकांतल्या गोकर्णा एका रानांतल्यान पुलिसांनी रशियन आनी तेच्या सयत 2 जाण धाकटी भुरगे तांकां रेस्क्यू केल्या. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण ती रशियन बायल एका दाट रानान एक केव आहा, गुफा आहा, तेतून त्या भुरग्या सयत रावताली म्हणून कळोन येता. आनी हेंय कळटा की गेले 2 ते 3 वीक खंय ती थंयसरूच त्या गुफा जी केवान थंय रावताली म्हणून कळोन येता. जेन्ना पुलिसांनी ताका रेस्क्यू केले आनी ताका प्रश्न विचारले तेन्ना पुलिसांनी ताका विचारले की बाबा तूं हांगा कित्याक येयल्या. सो तिणें सांगलें की आपूण 2017 आपूण बिझनस विजाचेर इंडियेन येयल्ली आनी मेन गजाल म्हटल्यार इंडियेन येयली तेन्ना आपूण गोंयान हांगा रावताली आनी गोंयांतल्यानूच आपूण हांगा ह्या गोकर्णा जे जंगलान आपूण येयल्या म्हणून त्यांनी पुलिसेक सांगली. सो पुलिसांनी ताका क्वेश्चन केले की बाबा तुका गोकर्णात कित्याक हांगा रानान रावपाक लागले. सो तिणें सांगलें की हांगा आपल्याक मनाक शांती जाय आनी आपल्याक ह्या राना भितर आपूण एनवायरमेंटा मदीं आपल्या भुरग्या सयत हांगा रावपाक जाय आसलें म्हणून आपूण हांगा येवन रावताली म्हणून तिणें सांगलां. सो 3 वीक रावले म्हटल्यार तिणें सगळे एका पेपराक तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्या की 3 वीक रावले म्हटल्यार तेंचे जेवणाचे खावण्याचे सगळे जे एनवायरमेंटांतल्यान कितें मेळटा तेच आपूण भुरग्याक दिताली आनी आपुणूय खाताली म्हणून कळोन येयल्या. सो आतां फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ते कर्नाटकांतले
गोकर्णा पुलीस करता की फुडें तेजे कित्याक गेली ती कोणा वांगडा आसली, जे तेजी फॅमिली बॅकग्रावंड कितें हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन आतां गोकर्णा पुलीस करता. ड्रग्स दर्यादेगेवेल्यान गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पावले. 70 उपरांत आतां शिरगांव रेल्वे ट्रॅका लागसार ड्रग्सां सयत एकल्याक धरला. देवचले पुलिसांनी एक्शन घेवन थळावे प्रज्वल गांवकार म्हणटा ताका उखल्लो. ताजे कडेन 20,800 रुपयांचो 208 ग्राम गांजा सापडला. पुलिसांनी मोबायल आनी स्कूटर जप्त केली. आयज बिचोले पुलिसांनी एंटी नार्कोटिक्स रेड आहा ती शिरगांवच्या रेल्वे ट्रॅकार कंडक्ट केली आणि तांकां त्या रेडान एक 26 वर्साचो भुरगो, तेजें नांव जावन हांव प्रज्वल गांवकर, ताका विथ गांजा 208 ग्राम गांजा सकट अरेस्ट केल्लो आसा. सद्या बिचोले पुलिसांनी तेजी जी स्कूटर आहा आनी फोन दोनूय अटॅच केल्लेले आसा आनी तेजेर सद्या आतां कारवाय चालू आहा. स्टुडंटा खातीर साहील मध्ये. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सव 14 ते 17 ऑगस्ट मजगतीं ESGत जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा तयारेचो नियाळ घेवंक बसका आपयल्या. ESGची अध्यक्ष आमदार डिलायला लोबो बसकेंत वांटेकार. 14, 15, 16, 17. 14 is the opening ceremony of August this year and 14th is the opening ceremony and closing ceremony 17th. Now regarding to give more details regarding Goa State Film Festival, आमच्या मेंबरांक पयल्या, so that we discussed in length regarding different aspects of Goa State Film Festival. रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या गोंयकारांक 100 वर्सांनी आमचे गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जाता आणि फ्रॉम 2018 टिल 2023 ची मूवी 3 एडिशन मुवीज आमी स्क्रीन करतली. सो सगळ्या गोंयकारांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी दीस इज फ्री व्ह्यूइंग फॉर ऑल. ESG.co.in हेजेर तुमी registration चालू जाले for everyone, for the delegates, for the students, for the film fraternity, everyone. So whoever wants, and please come and give register yourself, come and watch the movies to boost filmmaking in Goa. Yeah, besides the many awards to be won, working session astele जे आमी आमचे ज्युरी येतले ना जाल्यार डेलिगेट्स येतले आनी आमचे फिल्म मेकर्स आहा तेणी उलोवप तेंचे कडेन बसून हाव टू एक्सचेंज द आयडियाज. गोंयच्या रानभाज्यांचे दायज परंपरा सांबाळून दवरूंक आनी फुडले पिळगेक गोंयच्या रानभाज्यांची वळख जावची म्हूण बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा बरोबर गोंय बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी शेतकी खात्यान मेळून रानभाजी महोत्सव घडोवन हाडला. महोत्सव काणकोण रवींद्र भवनात 19 जुलयाक जातलो म्हणून सभापती तवडकार मिडिया कडेन उलयलो. रानभाज्या विशीं जागृताय जावची म्हूण काणकोणच्या रवींद्र भवनांत 19 जुलय रानभाजी महोत्सवाचें आयोजन केलां. ह्या महोत्सवाच्या खाशेलपणा विशीं सभापती उलयलो. एडिशन मी काणकोण रवींद्र भवनात 19 तारखेक संपन्न करता. रानभाजी हे आमचें ट्रेडिशन. पारंपारीक पद्दतीन जे आसा आमी गांवांतले लोक खूप मोठ्या प्रमाणात जे आसा रानभाजीचे सेवन करताले, रानभाजी वापरताले. रानभाजीक आशिल्ले ऑर्गेनिक गुणधर्म, ताजे मेडिसिनल गुणधर्म जे आसा, जागृती आनी ताजी अवेरनेस आसा खूप मोठ्या प्रमाणात करपाची आवश्यकता आसा. जितले गोंयभरांतले जे सुशिक्षीत समाज आसा ताका ताजे पर्यंत पावचे आनी त्याच बरोबर शाळांतले जे भुरगे आसा की तांकांय ताजे संदर्भांतली म्हत्व कळचें. ऑर्गेनिक भाजी मेळूंक शकता, मेडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्ली भाजी मेळूंक शकता आणि त्याचबरोबर गांवांतलो सर्वसामान्य मनशाक की ताका 4 पयशेय मेळूंक शकता. सादारणशे 43 प्रकारच्यो भाजयो की कितलेशेच सेल्फ हेल्प ग्रुप आज आमचे कडेन संपर्क करता. त्याच प्रमाणे आतां पर्यंत जे आसा 182 ग्रुप जे आसा अंगणवाडी धरून सेल्फ हेल्प ग्रुप 182 ग्रुप जे आसा ते आमकां रजिस्टर जाल्ले आसा. जाल्यार बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या शिरीष पैन ह्या विशयांत अदीक म्हायती दिली. ह्या भितर 2 गट आसा. पयलो गट ओपन कॅटेगरी, तातूंत भितर अंगणवाडी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, त्याच बरोबर सगळ्या तालुक्यांतले BMC वेगवेगळ्या म्हणजे गोंयच्या जे गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांकां सगळ्यांक हें करता, सर्क्युलेट करता, तांचे कडच्यान मार्फत येतले असो एक ग्रुप.
आनी दुसरो ग्रूप हायस्कुलांतली भुरग्यां दोनी ग्रुपां भितर फर्स्ट सेकंड थर्ड म्हणजे 10,000 7,500 आनी 5,000 अशी दोनी ग्रुपांक वेगवेगळी प्रायजां आनी 2 उत्तेजन 2,000ची अशी प्रायज आसतली. रान भाजी नाट्य आनी त्या कॉम्पिटिशन ना ओन्ली प्रेझेंटेशन अशी 12 हायस्कुलां त्या दिसाक पार्टिसिपेट करतली. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. जेईई मेन्स आणि जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेत स्टॅलर अकादमीच्या विद्यार्थ्यांनी बऱ्यापैकी येस जोडला. अकादमीच्या किगल लिटो ह्या स्टुडंटाक खंय IIT मुंबय ॲडमिशन मेळ्ळां. भुरगीं खंय देशांतल्या वेगवेगळ्या IIT NITनी फुडलें शिक्षण घेतात. ह्या फुडें आनी प्रगती करूंक यत्न म्हणून स्टॅलर अकादमीचो संचालक उलयलो. जेईई मेन्स आणि जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेत स्टेलर अकादमीच्या विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश जोडला. याफुडें आनी प्रगती करूंक यत्न म्हूण स्टेलर अकादमीचो संचालक योगेंद्र सिंग शिखरवार उलयलो. Today we have felicitated our students who have done really well in engineering competitive exams. 4 of our students got in JEE Advanced, IIT JEE, and 38 students have got 90+ percentile in JEE Mains. Our student Keegan Litau, he got All India rank 1681 and he has taken admission in IIT Bombay. Other students have taken admissions in IIT Goa. Other than that, NIT Allahabad, NIT Goa. Students have taken admission in BITS also through BITSET and in various other colleges. So I congratulate all of them. I congratulate their parents also, and we'll try to keep giving such results and even better than this in upcoming years. विद्यार्थ्यांनी आपले अनुभव सांगल्यात. After cracking JEE Advanced, I finally got my dream college, which is IIT Bombay, and it's also one of the top IITs. And I feel really great and really proud of what I've achieved. And this was only possible through all the 2 years of hard work and consistency. My experience at East Stellar Academy was really great, and my guidance that I've received also, because of that only I was able to achieve my aim. To all my juniors, I would like to give advice: always be consistent, because every small progress will lead to something big. And the main thing, don't compare yourself to someone else's progress. Everyone is different. Don't get demotivated if in starting you are not doing well. Join a place where you feel like in every step you are supported by, and for me it was Stellar Academy. I will be joining IIT Goa Electrical, and I'm very grateful to Stellar Academy for all its educational facilities which they provided to me. I give my sincere thanks to Sir Yogendra for his great mentorship, which improved my JEE journey for this last 2 years. To my juniors who want to crack JEE Mains and JEE Advanced, I suggest you join Stellar Academy for their great guidance and the great teachers which are present here. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दर पावसाळ्याक गिरीचे रस्ते उदकापना. WRD सकयल 42 कोटी मोडून गिरी गांव ते तार न्हंय मेरेन बांद बांदपाचें काम हातांत घेतलां. ते खातीर मातयेचो भराव घाला. पावस कमी जातनाच प्रकल्पाचें उक्तावण करतले. फुडल्या पावसाळ्याक गिरी हुंवार मारचो ना म्हणून साळगांवचो आमदार सांगता. पावस पडलो काय गिरी हायवेचेर शेतांनी उदक भरता. हायवेचेर लोकांक येवच करपाक त्रास जाता. आतां हाचेर परमनंट उपाय म्हूण WRDन आपलें काम सुरू केलां. हायवे वेल्यान वताना सद्या हें दिश्टी पडटा, मातयेचो भर घालून कितें तरी काम चल्लां. थळावो आमदार केदार नायका कडेन आमी उलयले. WRD डिपार्टमेंटांतल्यान जें उदक एवरी वर्सा आमच्या गिरी गांवांत भरतात, रस्ते भरतात, लोकांच्या घरांनी उदक वता. सो हेका लागून कंटिन्युअसली फॉलोअप करून हांव आमची खरी पंचायत आसा ही कंटिन्युअसली फॉलोअप करून हो जो WRDचो प्रकल्प जो आसा म्हणजे हें कशें रिस्टोर करपाचें, कशें सारकें करपाचें हो आमी फाटल्या लागून केल्लो. पावस जाता आनी फुडलो पावस जावचे पयलीं हें सगळें म्हणजे व्हडलो इट इज अप्रॉक्सिमेटली 42 crore रुपीज आनी हेजो फायदो सगळे म्हणजे आख्खे गिरी गांवांक जातलो. फक्त गिरीच न्ही जाल्यार गिरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली, म्हापशा कॉन्स्टिट्युएन्सी, कोरगुरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, पार्ट ऑफ आमची कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी, हेका सगळो हेजो फायदो जातलो. सो काम आमी सुरवात केलेलें आसा. कित्याक पावस पडलेल्या कारणान इनॉग्रेशन आनी मातशें फुडें वचून केन्ना तरी आमी करतले. पूण कितें जाता थोड्या लोकांक कळना तें इनॉग्रेशन जावंक ना. थोड्या लोकांक दिसता की तें लँड फिलींग जाता जावं आनी कितें जाता काय म्हणून. पूण ना, हें ऑलरेडी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलेलें आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर तें बऱ्या तरेन काम फुडें व्हरता. गिरी वाठारांत जायते कडेन मातयेचे भराव घातिल्ल्यान उदकाक बाट मेळना आनी ताका लागून खंय ही परिस्थिती उप्रासता. फुडल्या पावसांत शेतांनी उदक भरपाचो प्रस्न सुट्टलो काय व्हडलो प्रस्न
लँड फिलिंग चड जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसता हें उदक वचपाकूय वाट कमी जालेली आसा. सो आतां जाला तें जालां, पूण हेजेर आमी हेजो सुटावो कसो करतलो हें आमी आतां ह्या प्रोजेक्टान आमी घेतलेलें आसा. एक रिक्वेस्ट आहा की हेजे फुडें जें आसा हें लँड फिलिंग जावचें न्ही हेजी आमी खात्री घेतली. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.